गोय बेळगाव महामार्गाच्या अस्तुली लागसर टॅक्सी चलोवपी चालकान 2 गाडयांक धपको दिलो। या अपघातान गाडयांचे बरेच लुकसाण जाले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण टॅक्सी चालक सोऱ्याच्या गुळेत गाडी चलयतालो, तशेंच ताच्या गाडयेत सोऱ्याच्यो बाटल्यो मेळ्ळा। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। गोय बेळगाव महामार्गाचेर अस्तुली लागसार बेंगळुरू वचपी एका टॅक्सी ड्रायव्हरान सोऱ्याच्या कुळेत 10 चाकी ट्रकाक धपको दिलो। उपरांत बेंगळुरू सावन गोंयांत येवपी कारीक धपको दिवपाची घडणूक घडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण टॅक्सी चालक पुराय सोऱ्याच्या गुळेत आशिल्लो। अपघाताची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत रामनगर पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली आनी मागीर ही घडणूक लोढा पुलीस स्टेशनाच्या मर्यादीत आशिल्ल्यान पुराय म्हायती लोढा पुलिसाक दिली। उपरांत लोढा पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। ह्या अपघातान 3 गाडयांचे व्हड लुकसाण जाले, मात देवादयन जिवीतहानी टळ्ळी। किधर जा रहे थे तुम? केरला। किधर से आए? बेंगलोर से। कैसा हुआ एक्सीडेंट? तू ही पे? हाँ? तुम ही पे और तुमने पी के ये किया? खुद मानते पी के ये किया तुमने? हाँ? तुम्हारे मिस्टेक से हुआ एक्सीडेंट। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? निसार। गाँव? गाँव केरला। अभी केरला से आप किधर जा रहे थे? किधर जा रहे थे? गोवा। हाँ, बेंगलोर। बट ये तो रोड गोवा जाता है ना, ऐसा आ रहा था। आप अभी गोवा से आए क्या? ना, अभी केरला से ही आए। ब्यूरो रिपोर्ट गोमंतक टीवी।